गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी 2027 काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी एकठांय सरकार घडयतले असो दावो केलो. जाल्यार सरकार कितें करतात तशें आमी करिनात. आमकां गोंयकारपण जाय आनी मोदीन आमकां ड्युअल सिटीजनशीप करून दिवची, नाजाल्यार आमी करून दाखयता अशी जाहीर घोशणा आमदार विजयान केली. हरमल पंचायत वाठारांत कितलेशेच म्हयने जाले व्हडा प्रमाणात शिंदळकी वेवसाय चलिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. कितलेशेच फावटी पुलिसांक कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. 8 दिसां भितर जर ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कारवाय करूं ना जाल्यार आमी कायदो हातांत घेतले. त्या उपरांत आमकां दोशी थारावचें न्हय अशी थेट शिटकावणी पाशयेस सोंपिल्ल्या थळाव्यांनी दिल्या. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वाठारात आयोजित केल्ल्या F4 इंडियन चॅम्पियनशीप हे सर्तीक शेनवारा नेटान सुरवात जाली. मात कांय घडणुकांक लागून हे सर्तीचेर वायट परिणाम जालो. ह्या रेसी खातीर तयार केल्ल्या ट्रॅकाच्या मदीं वाडिल्ल्या गवताक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. पुराय वाठारांत धुंवर जाल्ल्यान कांय वरां खातीर रेस बंद केली अशी म्हायती सुत्रांक कडल्यान मेळ्ळ्या. ही घडणूक दनपारच्या 2 वरांचेर घडली. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 या काळातल्या आंकड्याप्रमाण ह्या काळात कांय प्रकरणांनी गुन्यांवकार सापडिल्ले आसून लेगीत व्हड प्रमाणात केशी अजूनही प्रलंबीत आसात. अल्पवयीन भुरग्यांचेर जावपी लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची बेगीन चवकशी आनी निवाडो करप हो पॉक्सो कायद्याचो हेतू तरी एका विशेष न्यायालयाचेर जावपी अफाट दबावाक लागून कळाव जाला हें स्पश्ट जाता. हेर राज्यांतल्यान कितलेशेच लोक गोंयांत येता. खास करून राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार सारख्या राज्यांतले लोक चड गोंयांत येतात. मडगांव शारांत वचत थंय भिकारी दिश्टी पडटा. येरादारी सिग्नल, भौशीक उद्यानां, बाजारपेठ आनी मडगांव रेल्वे स्टेशना भोंवतणी बिंदास्त पयशे लोकांक कडेन मागता. जाल्यार कांय जाण चलयांची छळणूक, सोरो पिवन मोडतोड करप, घुळे वखदां, वायटिंग आनी सोल्युशन सारकिल्या पदार्थांच्या प्रभावान थळाव्या लोकांक धमकायता अशी माहिती मेळ्ळ्या. हे फाटभुंयेर संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन केल्या.
नावेलीच्या रावणफोंड ते मांडपा आणि मांडपा ते नावेली मेरेनचो रस्तो कितलेशेच म्हयने जाले सारको ना. 3 मिटराचो रस्तो 1.5 मिटरूच पळोवपाक मेळटा, जाका लागून येरादारी करप्यांची हाडां खिळखिळपाक लागल्यात. रस्त्याच्या ह्या वायट परिस्थितीक लागून हांगा कितलेशेच अपघात लेगीत घडटात. दर दिसा लोकांक फोणकुलां आनी सांडपाणीच्या बुरश्या वासाक सामकार वचचें पडटा. मजगती रोखडीच दुरुस्ती जाली ना जाल्यार रस्त्यार देऊन निषेध करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. सहस्त्रलिंग हे तीर्थक्षेत्र कर्नाटक राज्यातल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या सिरसी तालुक्यात सावन सुमार 14 किलोमीटर शाल्मला न्हंयचेर आसा. ह्या न्हंयत हजारांनी शिवलिंग फातराचेर कोतरायिल्ले आसात. ताका लागून ह्या तीर्थक्षेत्राक सहस्त्रलिंग अशें नांव पडलें. हे तीर्थक्षेत्राक हजारांनी वर्सांचो इतिहास आसा. श्री पार्वतीपते हर हर महादेव या गजरात आयताराक गोंयकारांच्या दिसाक सुरवात जाली. महाशिवरात्र हो सण देव श्री महादेव आणि देवी श्री पार्वती हांच्या लग्नाचे स्मरण करतात. हिंदू धर्मातलो एक महत्वाचो सण. लोक आपापल्या तरेन हो दीस व्हडा भक्तिभावान मनयतात. प्रार्थना, उपास, धार्मिक पुजा, पाठ, होम हवन करून हो दीस मनयतात. महाशिवरात्री निमतान गोंयभरात आशिल्ल्या महादेवाच्या देवळांनी विविध कार्यावळी आयोजित केल्ल्यो. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पुराय गोंयभर महाशिवरात्र भक्तिभावान मनयली. दिवचलच्या मुस्लिम वाड्यावयल्या नंबर प्लेटी आणि ग्राफिक्स डिझायनाचे काम करपी दुकानाक उजो लागून दुकानातले सामान उज्याच्या रेवाड्यात सापडले. शेनवारा राती उसरा घडिल्ले हे घडणुकेत सुमार 5 लाख रुपयांचे मालमत्तेचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. वेळारच उजो पालोवपाक येस आयिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. आयतारा चिंचिणी देवसा वाठारान टंग ऑफ सेंट एंथनीचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या निमतान लोकांनी व्हड्या संख्येन हजेरी लावन देवाचे बेसाव घेतले.
आयतारा बेंगलोरच्या नेलमंगलात जाल्ल्या कारीच्या स्वयंअपघातात 5 जाणांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी कारीन डिवायडराक पयलीं नेटान धपको दिलो, उपरांत एका बसीक धपको दिल्ल्यान अपघात घडलो. कार बेंगलोराक वताली अशें कळटा. तशेंच बसीक धपको दिल्ल्यान बसीत आशिल्ल्या कांय जाणांक किरकोळ दुखापत जाली. फुडलो तपास सुरू आसा. दिसान दीस घडपी अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना. आयतारा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्या घरा लागसार एक स्वयंअपघात घडलो. एका वेगान येवपी थार कारीन पुलीस पेट्रोलिंग करपी गाडयेक धपको दिलो. ह्या अपघातान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी, पूण दोनूय गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. तशेंच एका बायल पुलीस अधिकारीक दुखापत जाली. मजगतीं थार कार चालकाक अटक केल्या. मंड्या कर्नाटकात एका रसायनीक उद्देगीक फॅक्टरीत अचकीत स्फोट जालो. ह्या स्फोटात दोगांक मरण आयलें, जाल्यार 3 जाण जखमी जाल्यात. हो स्फोट जातात उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो आटपान धाडलो. हो स्फोट जाल्ल्याचें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. आयतारा सकाळी राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर एका विमानात बॉम्ब आशिल्ल्याची मेल एका अधिकाऱ्याक आयली. ही मेल वाचतात पयलीं विमानात आशिल्ल्या प्रवाशांक भायर काडून बॉम्ब स्क्वॉडाचे अधिकारी पावले आनी तांणी सोद घेतलो. तांणी पुराय विमानाची तपासणी केली, पूण उपरांत ही एक वावडी आशिल्ल्याचें सिद्ध जायना फुडें प्रवाशांक तशेंच विमान अधिकाऱ्यांक थाकाय मेळ्ळी. दिल्लीच्या घुळे वखदा विरोधी पंगडान आनी दिल्ली पुलिसांनी अस्तंत दिल्लीत चलपी बेकायदेशीर ड्रग डायव्हर्जन रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. तशेंच ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 2 मेडिकल स्टोराच्या धन्यांक ताब्यात घेतले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेकायदेशीर रितीन हो मेडिकल स्टोर चलयताले. देखून पुलिसांनी ही कारवाय केली.
आयतारा बंगालच्या कटवा रेल्वे स्टेशनाचेर आशिल्ल्या एका ट्रेनीच्या डब्याक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावन उजो आटोपांत हाडलो. ह्या वेळार डब्यांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचे अदमास उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. आयतारा सकाळी दिल्लीत धुक्या सयत हवा प्रदूषण दिसून आयले. धुक्याक लागून मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास जालो, जाल्यार हवा प्रदूषणाक लागून लोकांक भलायकेचो त्रास जालो. दिसपट्टे हवा प्रदूषणाक लागून लोक आतां मास्क घालून फिरपाक लागल्यात, जाल्यार थंडी पडिल्ल्यान स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करचो पडलो. अहमदाबाद पोलिसांनी महाराष्ट्रात एक गुजरात वचपी एका टेम्पोत आशिल्लो 2 करोडाचो वट्ट 400 किल गांजो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो गांजो खंय काने घाल्ल्या बॉक्सांनी लिपोवन व्हरताले. पुलिसांक हे विशीं खबर मेळटाच पुलिसांनी गाडये सयत गांजोय जप्त केलो आनी 2 महाराष्ट्राच्या रहिवाशांक अटक केल्या. हो गांजो खंय गुजराताक सप्लाय करपाक व्हरताले अशें कळटा. येवपी 16 ते 20 फेब्रुवारी मजगती दिल्लीत जावपी AI इम्पॅक्ट समिटाच्या फाटभुंयेर दिल्ली पुलिसांनी येरादारी अंमलबजावणी लागू केल्या. ह्या समिटात जायते मुखेली तशेंच मंत्री वांटेकार जावपाचे आसात. देखून चड गर्दी जावची न्हय आनी येरादारी सुरळीत जावची ह्या हेतान येरादारी तात्पुरते दुसरे वटेन वळयतले अशें दिल्ली पुलिसांनी कळीत केलां. तशेंच वाहन चालकांची कसलीच गैरसोय जावची ना हाची जतनाय घेतले. हवामान खात्यान फुडले कांय दीस उत्तर भारतात धरून 11 राज्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. फुडल्या 24 वरांत पावस शिडशिडपाची शक्यताय आसा. कर्नाटका आनी महाराष्ट्रात लेगीत 2 ते 3 अंश सेल्सियस तापमान वाडपाक शकता. 17 आनी 18 तारखेर उत्तराखंड आनी हिमाचल प्रदेशात बर्फ लेगीत पडपाक शकता. दर एकल्यान हाची नोंद घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां.
हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमध्ये कोलोरेक्टल कॅन्सराच्या केसींनी वाढ जाल्ली दिसून येता. चड करून 20 वर्सांच्या तरणाट्यांमध्ये हो कॅन्सर दिसून येता. दिसपट्टे भायले खाण खावप, सोरो पिवप तशेंच व्यायाम नाशिल्ल्यान हो कॅन्सर जावं येता. ही कॅन्सराची मुखेल लक्षणां म्हळ्यार ढवळिल्ले वरी जावप आनी गॅस जावप. देखून आपलो जीव घटमूट आनी कॅन्सर मुक्त दवरपा खातीर पौष्टीक आहार घेवचो तशेंच सगळीं व्यसनां बंद दवरची अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. सध्या यूके आणि भारतात नवो एम्पॉक्स व्हायरस सापडला. सध्या या व्हायरसाचे 2 दुयेंती सापडल्यात, एक यूकेत आणि एक भारतात. दोगूय दुयेंती खंय प्रवास करून आयिल्ले अशें कळटा. पूण दोगांय मदीं एकल्याकूय भलायकेचो कांयच त्रास नाशिल्लो. हो व्हायरस आनीक पसरचो न्हय पूण WHOन फावो ती सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या. हालीसराक कमी पिरायेचेर म्हळ्यारूच 30 ते 40 वर्सां या दरम्यान पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हाच्या फाटलें कारण म्हळ्यार सेगीत सिगार ओडप, सोरो पिवप अशें आसूं येता. खरें म्हळ्यार डायबिटीस नाशिल्ल्या मदीं लेगीत पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जावपाक शकता. दिसपट्टे भायले खाण आनी हालचाल नासतना अशेंच बसून रावल्यार हो कॅन्सर जावपाक शकता. देखून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो. हालीसराक बायलांमदी लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता. अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलांमदी लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्यार लंग कॅन्सर जावपाक शकता. देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चॅकअप करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें आसा. दिसाक एक फावट तरी चलप गरजेचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता.